तुजी ग्रेस्त काय आसा तुवें तुजें काळीज आसतलें अशी एक काणी एक 90 वर्साची बायल एका अपार्टमेंटान मुंबय शारांत बेंड्रा थंय एक अपार्टमेंटान ती मेळ्ळी आनी तिचें जिवीत कितें ती कांय चड जेवनासली पाव भाजी आनी ती मिरची तसलें खावन जिवीत सारताली आनी रांदी नासली आनी उदक दिवन हांव आदले चुली वापरताली आनी ते चुलींत लासूंक कार्डबोर्ड बॉक्सीस वो कागदां एकठांय खोदताली आनी अशी 3 सोमनान मुंबय हॉस्पिटलान ती मरण पावली आनी तिचे तो अपार्टमेंट साफ करता आसतना तांकां 25 लाख दुडू पयशे बॉक्सांनी भरलेले मेळ्ळे. त्या भायर दुसरी गिरेस्तकाय तिची कोणाक ती एकठांय करतली काय ती गिरेस्तकाय कित्याक वापरूंक स्वर्गार आमी वयता तेन्ना आमची भाटां बेसां पयशे गिरेस्तकाय घेवन वचोंक जायना. देखून जेजू उगडास कोत्ता तुमच्या ह्या संवसार जिवितांत तुमी जशें जियेता स्वर्गा जिविताचो मान फावो जावच्याक वावरात. जेजून दिल्ल्या शिकवणे प्रमाणे जिवीत जियेलें जाल्यार ह्या संवसारांतूच आमकां स्वर्ग अनुभवूंक मेळटलो आनी दुसरी आमकां तो सांत मनीस म्हूण ओळखून घेतली.